चरस करा भेटैतां बलिदान सर्वेस परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन विविध कुटुंबातून विविध देणी घेऊन भावात एकवटल्या काळजानी जाऊन मनाने आराधून सोन्या तुका वंदिता सर्वेस परमोगाच्या रसणारा भेटैतां बलिदान सर्वेस परा कृपेच्या सागरा मानून घे आराधन. एक घडी बरो सुमेस्त आमी बसया. मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता. सांजूद देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थळाक व्हडा संख्यान जमलेल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. आयच्या दिसा आमचे संगी आसात मानादे बाप सुनील पिंटो. आयचे प्रधान याजक जावन येमिसाचें बलिदान भेटोवन देवाच्या उतराचो नियाल दिवन आराधन चलोवन व्हरून आमचे खातीर विशेश तरान ते मागतले. गांवांत ते उप्पिनांगडे बिरगजीचे ओर्द मेळ्ळ्या उपरांत पयिल्लें सहायक विगार जावन हांगासरच पक्षिकेर बिरगजेन 2 वर्सांची अपूर्बायची सेवा तांणी दिल्ली. ताज्या उपरांत इतर बिरगजांनी सेवा दिल्या. ताज्या उपरांत आतां प्रस्तुत जलंत बेट्टो पिरगजीचे विगार तशेंच सांरिताक समर्पण केल्या इंग्लीश मिडियम इस्कॉल विटला थंयसर प्रिंसिपल जावन वा मुखेल मेस्त्री जावन पदऱ्याप सेवा दिवन आसा. हांव हांगासर आयिल्ल्या उपरांत म्हजी एक आशा आसली हांगासर सेवा दिल्ल्या सक्कड पाद्रेपांक नोवेनाक आपय जय ये जय म्हणून पाद्रेपाक आदले फुडें इस्तारतना इस्कॉल आसलें मुखेल मेस्त्री जायती राटावळ आसली जाल्यार आज येता म्हणाले ते आनी आज आमचे संगी आसात. आमचे खातीर आज विशेश तरान मागतले मिसाचें बलिदान आमचे खातीर भेटयतले. त्या देखून तुमच्या सुमेस्तांच्या दरम्यान मनादे बाप सुनील पिंटो तांकां हांव मोगाचो मानाचो स्वागत म्हणटा. मोगाचेनो आयच्या दिसा सांजूद देव मारीपार लाभलेल्या सर बरेपणा खातीर अर्गां जावन येमिसाचें बलिदान भेटयतात. अनिशा फर्नांडीस सुरतकाल, संजय पिंटो बळकुंजे, नॉर्बर्ट प्रमिळा डिमेलो किरेम, वीर क्रास्त आनी कुटामकी निगोळी, सुनील शालिनी, नोराना सिद्धगटे, रोशनी सेरावा बळकुंजे, फ्रांसीस शांती डिसोजा तांच्या काजरी जिविताच्या 27व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर अर्गां दितात. किन्निगोळी प्रीता नोरोना शिरवा, वर्नन लेरॉय पिंटो किन्निगोळी, निहाल फर्नांडीस आनी कुटाम पालाडका, लॉरेन डिसोजा शिवमोग्गा, पीटर पॉल रोजारियो कुप्पेबादाव, सिसिलिया रोजारियो कुप्पेबादाव, प्रदीप प्रज्वल रोजारियो कुप्पेबादाव, प्रेम दीपक रोजारियो कुप्पेबादाव, मेरी पिंटो निरुडे, विन्सेंट स्टेलानी, ग्लॅनी मोनिस नाकरे, डायना डिसोजा सुरतगाल, नॅन्सी पिंटो कारकाळ, वीना गॉडफ्रे आनी कुटाम वालेन्शिया. प्रत्येक ते साव बसोन मीस पेटयतात. जुलिया डिसोजा बळकुंजे, नातालिया डिसोजा फालिमार, झरीना नोरोना शिरवा, प्रवीण जेनेवियो फर्नांडीस मिलाग्रेस, ब्रिजी डिसोजा लान पुलवाडो, सेलिन लॉरेन डिसोजा आनी कुटाम मुल्की, फेलिक्स नजरेत कृष्णापुरा, सेरा कॅरन डिसोजा मुकामार. कुटुंबान देवादीन जाल्यार आत्म्या बसून मीस पेटयतात. कॅथरीन डिसोजा बळकुंजे, पौलिन फर्नांडीस आलंगार, रफायल डिसोजा आनी कुटाम कुलशेखर, वीना गॉडफ्रे आनी कुटाम वालेन्शिया. देवादीन जॉन सांगतीसाच्या आत्म्या बसत 3ऱ्या वर्साच्या उगडासाक आनी देवादीन कार्मिन सांगतीसाच्या आत्म्या बसत 1ल्या वर्साच्या उगडासाक मीस पेटयतात भुरगीं तांची सर्वां. तशेंच देवादीन आलिस लीज मातायसाच्या आत्म्या बसत म्हयन्याच्या उगडासाक मीस पेटयतात. आल्बर्ट कॅस्लिनो बळकुंजे, देवादीन जेराल्ड पिंटोच्या आत्म्या बसत मीस पेटयतात. ग्रेटा पिंटो शिरवा, देवादीन सिल्वेस्टर क्रास्ताच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. वीर क्रास्त आनी कुटाम किन्निगोळी, देवादीन पावलीन लोबो आनी फ्लोरीन डिसोजाच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता. रोनाल्ड लोबो मुंबय. ही 7 ते 6 सांजूद देवाच्या
पत्रोन संतांच्या मुखांतर सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून आमी मागया. तशेंच आमची वैयक्तीक ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया. आज आमी विशेश जावन काजारी जोड्यां खातीर सोतावन 10 वर्सां भितरल्या काजारी जिवीत जियोच्या जोड्यां खातीर विशेश तरेन आमी मागता. हांगासर तुमी आसा जाल्यार तुमचे खातीर मागा. ना जाल्यार ही जोडी तुमच्या कुटुंबांत आसात वा तुमी कोणायच्या असल्या 6 वर्सां आदी 6 वर्सां 7 वर्सां आदी 8 9 10 वर्सां आदी जे कोणाच्या लग्नाक तुमी गेल्ल्या तांचे खातीर मागता म्हणून सांगलां. आज तांचो उडास काडा. तांचे खातीर ह्या नव्याना वेळार आराधना वेळार मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. ही सर ते सव आमच्या मतीन दोन हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयते जावया. सर आमी उबे रावया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्ततय म्हज्या मोगाळ भावा भयणो एक कुटुंब जावन विविध कुटुंबांतलीं विविध फिरगजेंतलीं विविध गांवांतलीं सांजो देवाच्या ह्या पुनशेतांत ह्या आल्तारी मुखार सांगाता मेळ्ळ्या. जेजूची कृपा सांजो देवा मरिफात आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागच्या. बरो पावस येता आसतना वारें येता आसतना रूख उमटून पडतात. थोडे फावटी व्हडले व्हडले रूख पडतात. एकत ताची पाळां रोमवनात ना जाल्यार भितर कांय ना टोळ्ळो आसतात. ते आमी मागीर पळयता. पडटना आमी म्हणटा येदो व्हडलो रूख पडलो गी. भितर बोळ नातलें, भितर व्हडलें माटें आसलें, भितर वाळेन केल्लें त्या देखून ताका थंय ससकत नातली पडला. आमी साबार जाणां पळोवंक व्हडले व्हडले दिसता. पळोवंक आमी भाग्यवंत बरें दिसता. हरी एका मंगळार नव्यानाक येता. खाजरी जिवीत तशेंच थोडे फावटी कोल आडंबरा खाजरी 20 लाख 15 लाख करसिता. थोडे फावटी उमटून पडतात. थोडे फावटी विच्छेदनां येतात. थोडे फावटी कितले मागणे केल्यार थोडे फावटी माट मंत्र हेचीय आसतात. आमी त्या रुखाक सरी करयेत. भायल्यान मात्र आमी बरे दिसता, पुडपुडी दिसता, पूण भितरल्यान कितें उणें पूण आसा. आनी हेचे शुभ वर्तेंत आमी हेंच पळयता. हेंच नियाळ आमी करूंक वेता. त्या देखून ह्या मिसाच्या सुरवेर आमी आज जोडया. एगडी भर आमी दोळे धांपया. सौम्या मुखार आमकांच आमी उक्ती करया. आमचें थंय कितें कापाटपण बरोवन आसा. आमचें थंय कसली ती अस्कत काय रोमोन आसा. आमचें थंय कसलें तें पातक आमकां दसून आसा. आनी ह्या अस्कत काय वरवीं आमी कश्टून आसा. काजारी जिवीत कश्टून आसा. आज तुमचें काजार जिवीत कश्टून जावंक पुरो, पूण आमच्या अस्कत क्या जिणवे वरवीं आमच्या भुरग्यांचें काजार जिवीत कश्टून आसा. आमच्या शेजाऱ्यांच्या जोड्याचें काजार जिवीत कश्टून आसा. आमच्या वायट उतरां वरवीं, आमच्या कपटपणाच्या मोगा वरवीं असल्या संगतींत हांव आनी तुमी मग्न जाल्या, बरसल्या, पेल्याक नालीस आवडचें दूख हाडचें तसलें जिवीत आमी जीवन आसां जाल्यार आमकांच आमी जेजूच्या हाती समर्पण दिवया. जेजू बरो गवळी आमचे थंय प्रवेश जातलो आनी बरें मिसांव करूंक तसो आमकां आदार दिवं दी म्हणून आमचें उणेंपण वळखून देवा लागचें एकामेका लागचें बक्षाने मागून सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्व पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो जो कोणी हांव उसारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडान उसारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या बसोत बागेवो सदांच सांगवार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर Krista काकुटकर Krista काकुटकर सोमिया काकुटकर सोमिया काकुटकर प्रार्थूया देवांच्या बोमगाळ बापा धर्मदूत सांजू था देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केले ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ता बाबर्तान मानून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें अख्ख्या पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचो आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना सांब पावलां गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप भावा भयणीनो आमकां स्वातंत्र्य दिवच्या क्रिस्तान आमकां सोडयल्या देखून स्थिर रावा आनी गुलामपणाच्या जुवांकाल परत्यान संपन्नशें सत्राय करा पळया हांव पावल कितें सांगता तें आयका तुमी सुन्नात घेतात जाल्यार क्रिस्त तुमकां कांयच प्रयोजन सोजावचो ना परत्यान हांव दृढ सांगता सुन्नात घेतलेल्या हर एक मनशाक सगळे नियमशास्त्र पाळूंक कायदो आसा नियमशास्त्रा वरवीं नितीवंत जावंक फुडें सरतलीं तुमी क्रिस्तांत विंगड जाल्यात ताचे कुरपे देणी वगडावंक पावल्यात कित्याक आमच्या भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या मारिपात आमी बरवस्तांव ते नितीवंतपण आमकां मेळटलें म्हूण आमी आतुरें राखून आसा देखून जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान आसलेल्यांक सुनात आसोनी उपकाराना ताचे थंय उपकारता मोगा मारिफात वावुरता तो भावार्थ देवाचें उतरें देवाचे उपकार तुझो मोग मुझेर देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझ्या उतरा प्रमाणे तुझी सोडवण म्हाका मेळो मुझे जिबे वयले सताचे उतार काडी नाका कित्याक तुझे उपादेश हांव पात येता तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझे नियमशास्त्र हांव सदांच पाळटलो सदा आनी सर्वदा तुझे कायदे म्हाका समजता देखून स्वतंत्राच्या तळार हांव चलतलो तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा तुझो मोग मुझे देवो सर्वेस्परा Alleluia, 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 alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सलुका परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या जेजूचें उलोवन जाताच एक फरिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो. तो भितर सरून जेवणाक बसलो. पूण जेवणा आदीं आपले हात पांय धुयनासतना जेजू पंक्तीर बसलेलो पळोवन तो फरिजेव विजमीज जालो. देखून सोमी ताका सांगूंक लागलो, पळया तुमी फरिजेव तुमचीं कोपां आनी ताटां भायल्यान नितळ करतात, पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां. बूद नातलेल्यान भायली कुसू केल्ल्यानच भितरली कुसू केल्या न्हय. देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा, तोबळ सक्कडी तुमकां नितळ जातलें. देवाचें उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो. एक जोडें तांच्या वावरा निमती ट्रान्सफर आसले वरवीं आनी एका गांवाक गेलें आनी अशें भाड्याच्या घरांत रावतालें. दिसपडटें सकाळीं ब्रेकफास्ट दोगांय घोव बायलां सांगता करता आसतना जणेल्यांतल्यान भायर तिळतालीं आनी शेजारच्या फ्लॅटांत आशिल्ली वा घरांत आशिल्ली ती स्त्री सकाळीचें वस्तूर उमळून सुकोत घालूंक येताली. आनी ह्या वेळार ह्या स्त्रियेन म्हणचें, पळय 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 ती वस्तूर उमळ्ळी रीत पळय एक फावटी चिकोल समेत वसोना सोमा वस्तूर उमळूंक कळयत ना गी म्हणून. घोव कांय जाप दिनातलो. दुसरे दिसाय तशेंच, अय्यो देवा कली एक बायल मनीस गी हिका साबू म्हणी बदलूंक जायना गी चुकोलो तसोच दिसता. आनी अशें दीस वेता वेता अशेंत कमेंट करनासतली ब्रेकफास्ट करतना. थोड्या दिसा उपरांत ही स्त्री म्हणटा, हब्बा देवा आज येयलो म्हणूंक शिकल्या ही बायल मनीस. की साबू म्हणी बदलेलो गी सरपांत घाल्लें जावंक पुरो. तितलें म्हणटना घोव म्हणटा, ना ना आज हांवें पांत्यार वेग्गी उठलो, आमची जणेलाचे आरसे आनी पुरो हांवें बरें करून धुलें नितळ केलें. हाय खालें म्हणटाय तूं. बाबा भयणो एक्चुअली ती स्त्री बरें वस्तूर उमळ नासली आनी ती उमळचो सोबीत वस्तूर नितळ आसलें. पूण भितर बसून ब्रेकफास्ट करची स्त्री आहा पळय तिच्या घरा आसलेल्या भितरल्या कुशीन आसलेल्या आरश्याक धुळू इतलें मेळ्ळें आसलें गी. आनी त्या मेळ्ळेपणांत हांवूच दिश्ट घालतना सक्कडी गैरें गैरें दिसतालें. चुकलांत बरोवन आसलें तिका दिसोन येतालें. बाबा भयणीनो जायते फावटी आमच्या जिवितांत अशेंच घडलां जावंक पुरो. हांव जणेलां धुल्ल्या विशयांत उलयना. आमच्या दोळ्यांत हांव दिश्ट लायतना आमच्या तोंडांत हांव पेल्या विशयान उतरां येता आसतना आमची बोगणां उलोवणें जजमेंट आमी जेवचें तें तीर्प तशें आसूंक पुरो. हाका प्रमुख कारण बाबा भयणो आमचे भितर आसलो एक अशीर मनोभाव. आमचे भितर आमकां कळीत नासतना रोमोन गेल्ली कुसोडाय, कपटपण, स्वार्थ, एका रितीची बेजाराय हाका प्रमुख कारण जावन आसता. कपटपण म्हळ्यार कितें? हिपोक्रेसी. कपटपण म्हळ्यार कितें? हर एकल्या तें आसा बाबा भयणो. थोडी आमी उक्त्यान दाखयना. हर एकले म्हणटा आमी येयलो जायत की टेन्शन करनाकात. थोडे फावटी आमी उक्त्यान दाखयना. थोडे फावटी व्हडल्यान आमी आनी एकल्या विशयान स्टेटमेंट करिना.
भितरले भितर सांगता ताचें घालें व्हडलें करता पळय तें करता पळय तो सांगना जाल्यार भितरले भितर आमकां उलपवून आसता भितरले भितर मनांत आमी सांगन आसता त्या देखून कपटपण म्हळ्यार कितें नटन करचें वेस पांगोरसो आमचें नीज सैंबो लिपोवचें भाग्यवंता बरी आमी करचें हें जावन आसा आमचें तें आसलें कपटपण बाबा भयणो पावस येता आसतना आमी हळ्ळेंत पुरा सरमोन करता न्हय गी आमकां कळीत आसा तें नासलें मेळ्ळें पुरो सांगात घालून उजो दिवन आमी सरमून दवरता आनी सरमून भितर आसो तो उजो एक दिसांनी पालवना एक हप्तो गेल्यार भितर इंगळे पेटोवन आसतात पूण आमी भायर पळयल्यार तो वयल्यान उलपवून जाल्लो तो गोबर पळयतना वा कितलो नाईस आसा आत गेल्यार कळटा आत उलपतात बोटां उलपतात भितर उजो आसता कपटपण म्हळ्यार तशेंच बाबा भयणो आमी बायल्यान पळोवचें अय्यो गोड गोड उतरां फुलां घालचीं उतरां सन्मान करचीं उतरां बायबलांतलीं कोटेशनां वाळचीं उतरां मोगाचीं उतरां सैलापाचीं उतरां पूण इल्लें पयस गेल्या उपरांत पळयचें थोडे फावटी शिरापाचीं उतरां थोडे फावटी दुखचीं उतरां थोडे फावटी नाकारचीं उतरां थोडे फावटी तुकारचीं उतरां मुखार सांगना जाल्यार फाटल्यान सांगचीं उतरां आमच्या भावा भयणीक आमच्या पेल्याक दुखोवचीं तसलीं ता देखून कपटपण म्हळ्यार सरमना भितर आसलो ग्रासूंसो उलपवसो तो उजो आसले बरी आमी आज उगडा सोडूंक जाय तो सोलो सरमोन असो उजो म्हजे थंय रमोन आसा गी तो हांवें पालवोंक जाय आनी हो पालवयचें जाल्यार जेजूक खरेंपणी हांवें भितर सोडूंक जाय दुसरें आमी कशें कपटपण आमी सरी करयेत एका वाळेक सरी करयेत वाळय आमी पळयता आतां पुरो लोंकडाचें घालतात तरी लोंकडाक वाळे येता घरांनी पुरा रिपां पाकीं आसा जाल्यार ओ कोलें डेकोरेशन वाळ्याचें फुलां घाल्ली बरी पूण तो माती वाळ्याची माती काडल्यार कळटा भितर पोकळ जावन आसता ताका बोळ आसना माठें जावन आसता पूण भायर पळयतना ओ डेकोरेशन केल्ली बरी सुबी दिसता भितर बोळ ना पाकें केदाळ पडटा गे म्हणूंक जायना तशेंच बाबा भयण कपटपण म्हळ्यार आमचे थंय बायल्यान आमी सक्तेन भावार्थान आसलेले बरी दिसता धैर्यान आसलेले बरी दिसता पूण आमच्या कपटपणाच्या जिनिये मरिफात कपटपण मागण्यांत कपटपण संबंदांत कपटपण एकामेका वळखोवच्यांत आसले वरवीं आमचे थंय भितर त्राण आसना भायर आमी मेकअप करन डेकोरेशन करन जियेता आमी आर्टिफिशियल जिणी जियेता नॅचरल जिणी जियेना त्या देखून आमी कंगाल जाता कश्ट जाता भावार्थाचें जिवीत तें शेळोवन गेल्लें आसता त्या देखून कुटुंबांत एक औचित्य मरण आयल्यार कुटुंबांत कांय सर व्हडली पिडा आयल्या म्हळ्यार आमी चंचल जाता कंगाल जाता देदस्पर जाता जायते फावटी हाका कारण आमचें कपटपण बाबा भयणो कपटपण किरेंटीक आमी ओल करयेत सरी करयेत किरेंट पळया खंयच्या म्हण एका पेट्याचेर गोरवांचेर आसल्यार किरेंटी बरको जायना आनी किरेंट वोवून आसुल्लो तो पेटोय गोरवांय बरी जायनात कितलें खावंक गेल्यार बरी जायनात केदाळा म्हजे आनी तुमचे थंय असलें कपटपण वेस पांगोरसो असलें जिवीत आमी जिवन आसा जाल्यार आमी सुदरना आनी आमच्या भावारी आसतले आमच्या कुटुंबांत आसतल्या भावा भयणीकी एक मर्यादेचें भावार्थाचें मनसुगेचें जिवीत जियोंक आमी सोडिना त्या देखून बाबा भयणो आमी सुदरूंक जाय आमी बरीं जावंक जाय आमचें उणेपण आमी वळखूंक जाय परत त्याच कुसोड्यान त्याच कपटपणांत आमी जियोंक नजो अंगडीत आमी बरें एप्पल म्हणून 300 रुपया दिवन हाडटा भायल्यान पळया कितलें बरें आसता पूण घरा वचून कातरतना भितर किडयो उलटात भितर पाड जावन आसता
कशें साध्य भायल्यान इतलें बरें आसा तांबडें तांबडें शायनींग जावन आसा पण भितर कसो किडो जालो विज्ञानीन सांगचे प्रकार केदाळा त्या एप्पला वयर एक मूस येवन बसता आनी थंयसर तांतयां दवरता क्रमेन भितर किडयो जातात आनी किडयो तूं भायर वाट करून येतात आमचें जिवीत तशेंच बाबा भयणो केदाळा आमच्या मतीन आमच्या काळजांत आमी मोसोर आमी हगे आनी एकल्या विशयांत सूख चिंतप दवर जी येता आमी पातकां करता आनी ह्या पातकाच्या करण्या मरेफात आमची उतरां आमची दिश्ट आमचें उलोवणें वायट करता वायट वंदवणेक बली जाता आनी ह्या मरेफात आमचें जिवीत सुखीदाड जाता त्या देखून आयची देवस्तुती आयचें वासप बाबा भयणो एकामेका तें आसतलें कापाडपण काडून बरेंपण रुतां करून सोम्यासो खरेंपणी पाटलाव करूंक आमकां आपोवणें दिता फरिजेव भायल्या सभायेक रिती रिवाजीक महत्व दिताले भितरली सभाय तांकां गरज म्हूण भोगोवंक ना देखून ते वेसपां करताले लोकां मुखार व्हडली व्हडली मागणी करताले लोकां मुखार देवाक हर्सिताले वगळसिताले वंटाची स्तुती करताले लोकां मुखार आपूण उपवास करता म्हूण दाखयताले पूण भितरल्यान भितर बरोवन आसलो मोसोर विशेश जावन जेजू विशांत त्या देखून वांजेल वाचल्यार आमकां समजता बाबा भयणो जेजूक शिरकावन घालूंक जायते पटी प्रयत्न केल्ले आसा जेजूची खोडी काडली आसा जेजूक तिरस्कार केल्लो आसा जेजूक ल्हान केल्लें आसा लोकां मुखार जेजूची तांणी टिका केल्ली आसा निमाणें बी पळयत जेजूक कुर्सार मारच्या खातीर हे एकामेका पंगड जावन आसतले सगळीं सांगाता मेळटात धर्मशास्त्री साधुसेव फरिजेव हे सगळे मुखेले सांगाता मेळटात जेजूक कुर्सार मारच्याक पूण बाबा भयणो आयच्या वांजेलांत आमी पळयलें एका फरिजेवाच्या घरा त्या फरिजेवान जेजूक जेवणाक आपयलें जेजू पाटी सरूंक ना जेजू ते म्हजे कोडी काडटात ते म्हाका हल्क करून उलयतात ते म्हाका तिरस्कार करतात ते म्हाका खेबड्याय करतात म्हणून तो पाटी सरूंक ना तो गेलो तांच्या घरा गेलो आनी तांचो उद्देश जावन आसलो जावंक पुरो जेजू कडेन इश्टागत करचें जेजू विशांत चडी समजोवचें हेरां मुखार जेजू म्हज्या घरा आयला म्हळ्यार ओडपोवन बगचें मागीर ताका सकला घालून उडोवचें आसूंक पुरो पूण जेजू तांकां भियोंक ना फरिजेवाक शास्त्र्यांक लोक भियेतालो कैमिनी कायदो म्हटल्यार लोक कश्ट येता कळ्ळे तो फरिजेव कश्ट येता म्हळ्यार चिंतप आसतलें पूण जेजू तांकां भियोंक ना जेजू तांच्या घरा गेलो जेजू धैर्यान म्हणटा तुमची कोपां आनी तुमची थाटां भायल्यान नितळ करतात पूण भितरल्यान तुमचें अंतस्करण लुटीन आनी स्वार्थान भरलां होय मोगाचेनो जेजून त्या काळार फारिजेवांक म्हणली उतरां आज म्हाका आनी तुमकां आमच्या अंतस्करणान सांगून आसा आमचें थंय कांय तरी इल्लें कापटपण आसा स्वार्थ भरून आसा आनी हें सगळें घेवन आमी कितलीं मिसां भेटयल्या रे कितलें आमी मागणें केल्या रे आमी बरीं जाता गी बरीं जाता केदाळा आमी आमचें उणेंपण वळखून सारकें करन आमचे भितर आसलें उणेंपण आमी बरें करन घेतल्या शिवाय कितेंच बरें जायना त्या देखून निमाणें वाक्य सांगलां आयच्या सुवार्तेंत देखून तुमचे लागीं कितें आसा तें तुमी दान धर्म करा तो वळ सगळीं तुमकां नितळ जातलें आज आमी हांगातान वेचा पयलें आमचो मोसोर आमचें कापडपण आमी वेसपां करचो हेरा विशयांत आसलेले अशीर मनोभाव कुटुंबांत आसलेल्या भावा भयणीचे विशयांत आसलेली सूख चिंतप आमी दान करया आमच्या जेजूक जेजू तें स्विकार करता जावं पुरो कुंभसाराच्या सक्रामेंतान आमी तें दान करया कितें जाता तो वळ सगळें तुमकां नितळ जातलें आमचें चिंतप नितळ जातलें आमचें उलोवणें नितळ जातलें आमचें कुटुंब नितळ जातलें
आमचो काजारीचो बेस नितळ जातलो. जायते पोटी काजारी बेसामध्ये दुबाव आसता. आमी एकामेका अविश्वासपणी जियेता आनी असल्यो संगत्यो भाव भयणो आमकां सारक्या भावार्थाचें जिवीत मोगाचें जिवीत जिवंक अडखळ जातात. हांव खंडीत चिंता आमचें उणेपण आमकां आतां उगडासाक येता. जेजू आमकां उगडासा काडटा. आतां ह्या आल्तारी तसो जेजू उंड्या रुपया हजर जाता. हांगासर तो वायन आसतलें जेजूचें रगत जाता. त्या वायनाक एक तेंबो उदक घालतना तुमी मागणें करा. त्या उदका सांगता जेजू म्हजो स्वार्थ दिता. त्या उदका सांगता जेजू म्हजो दुबाव दिता. त्या उदका सांगता जेजू म्हजें फुडकर जिवीत दिता. जेजू म्हजो काजार असो बेस घालता. जेजूचें रगत जाता आसतना आमचें चिंतप बदलतलें. आमचें अशीर चिंतप बदलतलें. आमी कोणा विशयांत वायट चिंतून आसा वायट उलोवन आसा चिंतप बदलतलें. हें करूंक साध्य आसा जेजूक मात्र. जेजूक साध्य आसा आमी समर्पण दिल्या वेळार मात्र. नाजाल्यार तुमी कशी आयल्यात पळय तशीत इल्लें जेवन पोट वोट घालून वयतल्यात तुमी. कांय आत्मीक बदलावण जावची ना. बदलावण जायचें जाल्यार बाबा भयणो आमी बरें मन दाखोवंक जाय. आमचें तें आसतलें तें उणेपण जेजूक आमी दान करूंक जाय. आनी जेजू आमकां पवित्र करता नितळ करता. तसो येवकारेस्तलो जेजू म्हाका आनी तुमकां नितळ करून दी पवित्र करून दी. आनी ह्या मारिफात आमी जोडलेलो बेस तो पवित्र जावन परजोळून दी म्हणून मागया. आमेन. कानिको ये बापा भेटैता वास्तुका स्वीकार करिये. उंड्या वायना संगी भेटैता ही देणी मानून तुगे ये बापा. स्वीकार कर बापा. कानीक मोगान दिता तुका. आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिंब. जीवन आमचें नंदन कर. म्हज्या बाबा भयणो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या एका पवित्र विद्या सरेश्वर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवान धर्मदूता सांसुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान भरून ताची सोडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव करसिलो आनी रगत वारयलें. तेच सोडवून आमच्या काळाच्या मनशाक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सोडवणाच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बोळ दी. क्रिस्त आमच्या समया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओकय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी सभा पवित्रतेची कुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकोवन सगळ्या मनशांक परगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुन्यादीर तिरांनी घट बांदून दवरल्या. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारा सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता.
दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय, ओम सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून येदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पदकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. बावर सोगोट परगटुया. सौम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुन्हा जेवण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्याक सौम्या जेजू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेत सांग पवित्र आत्म्याच्या कुरपेन बरमोन आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगरी ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पसान तुजे परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामुरये देवाचे माये सांगाता भगिवन जुजय ती सोपती भगिवन दमदता सांजूद देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आविलाच्या सांत तेरेजा बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. बाबा बेन्नो आमकां सर्वांक वळो कसो देवा दिन टिके जॉर्ज हाच्या आत्म्या पासत ह्या वेळार जेजून शिकयल्या मागण्या मारिफात आमी मागया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं,
तुझे राज समकायो तुझी कुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सबस्त काय आमकां दी सर्गेचे भाग आनी आमचे सोडवून दरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अत्रेकतले आमकां समेजता तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय कित्याक रसवडकी पृथ्वी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो तुमची सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी बाबा बहीण पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त ह्या शेळयेच्या जेवणांत भागीदार जावची आमी हर एकली सुभागी सुमया तुवें म्हजे तेंचे म्हाका फावना पूण त्या उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सत्तेन वाग जेजू तू ये मुझे काळजान प्रकाश वाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवी सत्तेन वाग सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोजे काळजांत तुका सेवचे जेवण ते सर्गीचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते हे बाग मोजे काळजांत तुका सेवचे तरिये जेजू दुर्लभ जेजू गुंड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तू ये मुझे काळजांत प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवरा दैवीक सत्तेन वाग प्रार्थोया भौमगाळ बापा बागे वंजूत देवाच्या जैते वनमरणा पसोत या नोवेनाच्या दिसावो संस्कार आमी संभ्रमला तांतून घेतलेल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडे रक्ता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर आनी ताचे भाशेन मोरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सवेत आमकां तेर करून दवर हे आमी मागता तुज्या पुताचे जेजूचे नांवी
सुमेश तमी बसया मोगाचे न्हू सांजूद त्या देवाक समर्पण केल्या ह्या पोंतळा परत तुमकां हांव स्वागत म्हणटा हर एका मंगळारा सकाळी 7:45 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा उपरांत 10 कुमसारा 10:15 वरार तेर्स 10:30 वरार मीस 9 आनी सक्रामेंताचें आराधन उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ आसा स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत गरजेक पडचे बूक कोंतां बेंतिन्यूस आनी इमा ज्यो स्टॉलांत आसात असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्रीक भुरग्या पिडेक संबंदी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात ती घेवन तसोय फायदो तुमी जोडयेत मिसाची तेसावान दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत दिवची कावन्सिलींग तशेंच इतर समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन गरज आसा जाल्यार हप्त्या मदें विशेश जावन तशेंच आयचे दिसाय थोडो वेळ मेळून तुमकां अवकाश आसा पूण शेताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता ऑफिसांत तुमी दिवचें मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावंक तुमकां आमी आपोवणें दिता सगळें स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता तुमच्या घरांनी खाजारां जल्मादी जुबल्यो कुमगार असलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पोंतळसो उगडात दवरा ह्या लेखा जेवणाक आदार दिया सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं आनी आमी विशेश जावन तुमचे खातीर मागतले आज मूडबिद्रे आळुवास तांचे होमिओपॅथीक डाक्टरां तांचे सिब्बंदी हांगासर आसात आश्रय बिल्डिंगांत थंयसर क्लासरुमांत आसात असो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दिता आमच्या पोंड शेताचें पत्र यात्रेक असो अंको येदोळूत आमी पायस केला त्या देखून कोणायकी हें यात्रेक पत्र मेळोना जाल्यार ऑफिसाक वचून तुमची एक प्रती व्हरून वचूंक हांव तुमचे लागीं उपकार मागता मोगाचें ऑक्टोबर म्हयनो आमकां पोंतळाक एक विशेश म्हयनो जावन आसा येदोळूत साबार कार्यक्रमां जालीं आदल्या हप्त्यांत एका दिसाचे रेतीर नायट विजील आमी हांगासर चलोवन व्हेलें ह्या हप्त्यांत 19 तारखेतावन 9 सुरू जातात 19 तारखेर 10 वरार बावटो उबारचे कार्यक्रम ताजे उपरांत 10:30 वरार मीस 9 आनी आराधन ताजे उपरांत भक्तिकांक जेवण आसतलें येवचो आयतार 20 तारीख ऑक्टोबराची कोंप्रेसो आयतार त्या दिसा सकाळीं मीस ना सांजेर एकत मीस 4:30 वरार पक्षीगेरे पेंटेतावन वजासो पुरशांव 5 वरार मिसा उपरांत 9 आराधन आनी ताज्या उपरांत सक्रामेंताचो पुरशांव आनी ताज्या उपरांत आयिल्ल्या सर भक्तिकांक जेवणाची मांडावळ हांगासर आसा तशेंच 21 तारखेर 10:30 वरार 9 आराधन आनी मीस आसा ताज्या उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा 22 तारखेर सामुहीक काजारां 3 जोडी त्या दिसा हांगासर लग्न बांदांत एक व्हरतात त्या दिसा मीस सकाळीं 10 वरार मिसा उपरांत 9 आसा मोठवें आराधन ताज्या उपरांत काजार असो संभ्रम आमच्या ज्युबिली हॉलांत आसतलो आनी ताज्या उपरांत त्या दिसा सामुहीक अन्न संतर्पणे त्या दिसा आयिल्ल्या सगळ्यांक आमच्या पिरगसगरांक भक्तिकांक तशेंच आमच्या शेजाऱ्यांक हांगासर वा ह्या गांवच्या लोकांक त्या दिसा विशेश जेवण आसा त्या देखून तुमकां आपोवणें दिता ताज्या उपरांत 23, 24, 25, 26 तारखेर 9 सकाळीं 10:30 वरार मीस 9 आराधन आनी भक्तिकांक जेवण 27 तारखेर बेस्पासो दीस आयतार त्या देखून सांजेर 6 वरार मिसा उपरांत 9 सक्रामेंताचें आराधन मागीर चेरेलासो पुरशांव आसा आनी 28 तारखेर 28 तारखेर आमच्या पोंतळाचें वार्षिक फेस्त वार्षिक परब हे वरास आमकां वज्रोत्सवाचें वरास जावन आसा आनी त्या देखून त्या दिसा सकाळीं 8 वरार सादें मीस 9:30 वरार गवळी बापांक आमी हांगासर येवकार मागतल्या ताज्या उपरांत मुर्दोमाक वांती वाडतल्या ताज्या उपरांत 10 वरार त्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमचे गवळी बाप भेटयतले त्या देखून ह्या सर्व संभ्रमांक आमी तुमकां व्हडा मोगान मानान आपोवणें दिता त्या देखून तुमी येया ह्या नोवेनाच्या दिसांनी तशेंच फेस्ताक हांगासर जावच्या त्या आत्मीक कार्यान आमी वांटेली जावया सांजूद ताद्देव मारिपात विशेष मजत आमी मागोवन घेवया बरेपण आत्मीक लौकीक बरेपण ह्या पवित्र तळार आमी जोन घेवया मोगाचेर ऑक्टोबराच्या 29 तारखेर मंगळारा त्या दिसा सदांच्या बरी 9 आसा ताज्या उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा
आणि त्या दिसा संजेर 29 ऑक्टोबराच्या संजेर हांगासर एक थोडं नाटक येरला गॅरंटी आतां म्हणलो आमच्या इगर्जीच्या उक्त्या मैदानार आमी खेळोन दाखयतले हांव ताकाय तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता आज जेवणाक दान दिल्ली हांव आतां नांवां वाचून सांगतना आयचो प्रधान याजक मानदी बाब सुनील पिंटो तांचे हांव तुमी मानाची वात घेजय म्हूण हांव तुमचे लागीं उपकार मागता बेगीन मुखार येवन तुमी तुमची वात घेवची देवादीन जॉन सांगतीस आनी देवादीन कार्मेन सांगतीसाच्या उगडासाक आयचे दिसाचें सगळें नॉन वेज जेवण स्पॉन्सर केलां वॉर्न स्पॉन्सर केलां तांच्या भुरग्यांनी त्या ठिकाणी कुटुंबाचे न्ही मुखार येवन मानाची वात घेवंक हांव तुमकां उलो दितां तशेंच फ्रांसीस आनी शांती डिसोजा तांच्या लग्नाच्या 27व्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी आयचे दिसा तांणी जेवणाक आमकां कुमो केल्या त्या ठिकाणी किन्नीगोळी तांणी मुखार येवचें मानाची वात घेवची रीटा डिसोजा किन्नीगोळी विन्सेंट पिंटो बोळकुंजे वाल्टर मथायस कोप्पा मरीना जॉन कार्डोजा निड्डोडी फ्रँकलिन मोंतेरो कैयार लिली कार्डोजा मणिपाल वर्नन लेरॉय पिंटो किन्नीगोळी मॅक्सिम सरावो मुंडकोरो आयचे दिसा जेवणाक कुमो केल्ल्या दान दिल्या तुमचो समेस्तांचो हांव उपकार भोवरतां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां आमच्या पात्रोन सांता मारिपात तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवों दी म्हणून आयचे दिसा आमी विशेश तरान मागता मोगाचें न्हू वाती दिल्ल्या फादर तुमकांय देव बरें करूंक मोगाचें न्हू आज हांगासर येवन मिसाचें बलिदान भेटयलां देवाच्या उतराचो अपूर्वसो नियाळ आमकां दिला मुखार आराधन सोलोवन व्हरतात आमचे मोगाळी याजक मानदी बाप सुनील पिंटो त्या ठिकाणी तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फेन तांचो उपकार भोवरता तांकां देव बरें करूं म्हणटा सुमेस्त आमी दिबी घालया सांजूद था देवाच्या मानाक नवेन आमी सोलोवन व्हरया पात्रोन सांजता देवा आमचे पासोद विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासोद विनाती कर पात्रोन सांजता देवा आमचे पासोद विनाती कर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन भाव बहिणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता बगेन जोदता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेत आसून आमचे बजो विनाती करता सांजोदता देवानी एर सांत बग प्रत्येक जण मुरी आमचे सर्गींचे माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आता आमी सांगता मागया सोमया जेजो क्रिस्ता तू आमचो मध्यस्थ आणि देवाच्या घराण्याचो व्हड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता तुका आनी धर्मदत जोदता देवाक असलेल्या प्रत्येक इश्टाक दिसा आमी उगडास करता बगेवन ता देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता ये जेजो मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता त्या बलिदाना वरवीं देवा बापाक निरंतरी होगळाप लाभता आनी सोमेस्त मनी देवाक मानवता जेजू आमच्या भावार्था उदेशी तूं आतां करोसो आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत मानता तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवासो आनी पेलासो करो मोग वाडय आतां आमी बागेवन जोदतात देवाच्या विनवणेन तुजे मारिपाद उबाच्यो गरजो आनी अत्रेक तुज्या दैवीक कुशा प्रमाणे तूं जारी करतलो म्हूण आमी बरोवसता ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेनी आमी तुजे थंय दवरता तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन सांजूदता देवाक विशेष मागणे या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणेची सुवार्थ तुवें पयस आसलेल्या लोकांक गजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टा खातीरचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीस कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरज आनी हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सर आमी बसया मोगाचें न्हू हांगासर सभा जणांनी आयचे दिसा त्या सवान दान दिल्या नांव वाचून सांगतना जर तर तुमची त्या सवा मागणी आसा तुमी मागा
नंतर आज हांगासर येताना तुमच्या काळजा मनात कितें मागणी त्या सवांक घेवन तुम्ही हांगासर ह्या पवित्र थळाक आयल्यात. ही सर मागणी त्या सवां ह्या घडये आमच्या पात्रोन सांजूद देवाच्या मजतीन सर्गींच्या देवा बाबाच्या पांयां आमी समर्पण मागया मोगाचें न्हू. आमचो पात्रोन सांताक असाध्य आसलें साध्य करची विशेष सकत आसा त्या देखून ताच्या मजतीन हें सर्व घडटा. तर ह्या घडये व्हडा पातयेन बाबार्थान आमी मागया. 18 जाणांक बरी भलायकी फावो जावच्या खातीर, 12 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळच्या खातीर, 7 जाणांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो जावच्या खातीर, 100 गांव परगांवांची विसा फावो जावच्या खातीर, 100 बांदतेर बऱ्यान जावच्या खातीर, 13 जाणांक डिप्रेशना जावन सुटका मेळच्या खातीर, 9 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावच्या खातीर, एकल्याच्या पोटांत आसलें फायब्रॉइड्स गूण जावच्या खातीर, एकल्याच्या पांयांचो गाय गूण जावच्या खातीर, दोगांक गॅस्ट्रीक आनी एसिडिटी पिडा गूण जावच्या खातीर, थेगांक रातींची बरी न्हीद पडच्या खातीर, एकल्याची स्पायन TB गूण जावच्या खातीर, एकल्याक ड्रायव्हिंग शिकोवंक करपा मेळच्या खातीर, 100 जागो बऱ्या मला विकोन वेच्या खातीर, थेगांचे कोर्ट केस बेगीनच इत्याद जावच्या खातीर, एकल्याच्या घराचे आंतरीक समस्या बेगीनच सॉल्व जावच्या खातीर, थेगांक भुरग्यांचे देणे फावो जावच्या खातीर, 100 जाणांच्या हातापांयांची गांठी दुखून जावच्या खातीर, 8 जाणां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी जानवाय फावो जावच्या खातीर, थेगांक आमाल पिवोवन सोडूंक सुटका मेळच्या खातीर, 100 घरांत शांती समाधान राज जावच्या खातीर, दोगांक वायट सवय जावन सुटका मेळच्या खातीर, एकल्याक ADC एग्जाम पास जावं करपा मेळच्या खातीर, एकल्याच्या हार्टाचे समस्या गूण जावच्या खातीर, दोगांक पयना वेळार राखून व्हरच्या करपा मेळच्या खातीर, एकल्याची एलर्जी शेळ आनी निकोंकली गूण जावच्या खातीर, 22 जाणांनी तांच्या प्रत्येक तेसावां इराद्या खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. तशेंच 19 वर्सांचो एक युवाक आल्सर आनी ताळ्यांत पडिल्ले फोडो संपूर्ण गूण जावच्या खातीर ताणें मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. एका कुटुंबाक एका बऱ्या घराचें देणें तशेंच वा एका बऱ्या जाग्याचें देणें फावो जावच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. एका कुटुंबाच्यांनी तांची मालगडी बहीण आवय सिसिलिया तिच्या भलायके खातीर विशेश तरान मागोवंक सांगला. तशेंच तांच्या कुटुंबांत आसले सगळे समाते इत्यार्थ जावन त्या कुटुंबांत एकवट मोग वाडच्या खातीर मागोवंक सांगला. त्या कुटुंबा खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचें न्हू. एका भुरग्याच्या बऱ्या भलायके खातीर मागोवंक सांगला. एका कुटुंबाचो जागो समस्या आसले सगळे इत्यार्थ जावन बऱ्या मालाक विकोवंक वचून त्या कुटुंबाक सुटका मेळच्याक मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू. अशें सांगता आमची वैयक्तीक मागणी त्या सवां जे कोणी आयचे दिसा तुमच्या लागीं मागोवंक सांगला तांची त्या सवां ह्या पवित्र थळार सांजूद देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयां आमी समर्पण करून एक घडीभर आमी मागया मोगाचें न्हू. आराधन तुका सुमयान जेस, आराधन तुका सुमयान जेस, वंदन तुका सुमयान जेस, वंदन तुका सुमयान महिमा जेस, तुका सुमयान जेस, महिमा तुका स्तुती तुका सुमयान जेस, स्तुती तुका सुमयान होगलाप तुका जेस, सुमयान जेस, होगलाप तुका सुमयान प्रणिपात तुका सुमयान जेस. प्रणिपात तुका सुमयान जेस. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 मोगळा जेजू या पवित्र तळार तुजो शिस अपोस्तल जावनाच्या सांजूदता देवाच्या पांयां तळा ही भक्ती आज आयल्यात आज सांजूदता देवाच्या विशेष मजतीन तुझ्या कडेन मागतात. सुमयान जेजू तुजी सकत पदवी या घडये या पवित्र थळार वाळय. या भोवणीच्या जिवितांत तुजो आधार तुजो सांगात तांकां दी, तांकां बरी भलायकी दी, तांकां मोकुडीची आत्म्याची भलायकी दी. तांणी आज हांगासर या पवित्र थळार समर्पण करची तांचे तेसवा तुज्या पांयां तळा पावोवन दी. तांणी मागलें तूं तांकां फावो कर. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेय ना सुमयान जेजू वडा पातयेन आमच्या पात्रोन सांता मारी बा तुजे कडेन मागता. सकड सोडका तांकां दी, सकड वायटा विघ्न अवघडांतले तांकां तूं राखून व्हर. तांचे जिवितांत तूं बरेंपण तांच्या कुटुंबाचे तुजे आशिर्वाद वच, तांच्या जाग्याचे तुजे आशिर्वाद वच, तांच्या जानवरांचे तुजे आशिर्वाद वच, तांच्या भुरग्या बाळांचे तुजे आशिर्वाद वच. त्या मारी बा तांणी आशेवचे ते बरेंपण तांकां दी. तांच्या कामाच्या तळाचेर तांच्या कामाचेर वावराचेर तुजे आशिर्वाद वच. हरी एक वायट संगतेत हांव तांकां सुटका सोडवून दी आनी त्या मारी बा तुजी पदवी महिमा तांच्या जिवितांत परजळून दी आनी त्या मारी बा तूं बरें करचो बरें दिवचो देव म्हणलें आमकां परत तूं उगडापें कर आनी तुजी पदवी हांगासर दाखय. तुका जावं महिमा मान होगळाप स्तुती, तुका जावं आराधन नमन आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. दिंबी आमी गेल्या म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो भावार्थ दंडनूक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायतान हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोवसो दिवचे केरी देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाची गोरसाण हांव तुका भेटयता.
तुझ्या मोवाळ माई पासी नावा तेगी तू म्हाका मोगान आदासून सुदारसून वर आम्ही वडापातीने तुझ्याकडे मागलो उपकार म्हाका जोन दे अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवन नांव तुझ्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडीभर दोळे धांपी या मोगाचे न्हू या पवित्र थळाक आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभलेल्या त्या शांती समाधाना खातीर बऱ्या भलायके खातीर आनी बऱ्यापणा खातीर आमची मागणी सांजूद ता देवाच्या मजतीन आयकून आमी मागले आमकां लाभयलेल्या खातीर धन्या देवाक आमी अर्गां स्तुती ओगळाप आमी दिवया मोगाचे न्हू. सभा जणांनी तांच्या जिवितांत बरेपण मेळिल्ल्या खातीर तांची तेच अर्गां मागणी हांगासर दिल्या हांव वाचून सांगता. तुम्ही देवाक अर्गां दिया तुमच्या जिवितान केल्ल्या त्या सर बरेपणा खातीर. एकल्याक डेंटल सीट फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 8 जणांक बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याच्या फाटल्या एका हप्त्यात हांव पोटांत आसली दूख गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 6 जणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याक कॅनडाचे PR जाल्ल्या बसत अर्गां दिता. एकल्याचे ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगांची थाप आनी शेळ गूण जाल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे ड्रायव्हीक लायसन्स फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचे क्रियाटीन लेवल नॉर्मल आयिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. ह्या अर्गां मागण्या संगे आमची अर्गां मागणी ते सवा सांजूद ता देव मारिपात लाभलेल्या बरेपणा खातीर दिवन आमी सांगता गावया. हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू म्हज्या काळजान हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू हांव होगळाप दिता जेजू काळजान. मोगाळ भाव भयणीन आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागयात आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवार आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस जाल्यार आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा पिडेस तांची सेवा करच्या समर्पित जाल्या दाक्तेरांक नर्सांक आनी सेवाकांक तूं पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा सकट पिडेस तांक ताळण्या वायटा विघ्नांतली तूं निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा तुझ्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस तांक जिविताची बरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची गटाय दी. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापाईचे दिस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीचे सत्य संवाद जारी कर. सांजूदाच्या भक्तिकाच्या जिणेंत तांणी आशिल्लो संतोष समाधान बरेपण तांकां फावो कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्गीच्या बापा आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलेली त्या सवा आमी तुका समर्पण दिता. तुजी खुशी वय तर ती सत्य सवा तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मोगळा बापा गांवांत तशें परगांवांत पावो तें काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची खाकूत कर तांकां बरें काम फावो कर तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू दयाळ बापा पावो ती जिणे सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या सर आमच्या भाव भयणीचेर तुजी दया दाखय तांकां बरे जिणे सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतल्या सर काजारी जोड्यांची बिरमत पाव तांच्या काजारी जिविताचे मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर तांचो संतोष सडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा मिडल इस्टांत झुजाचें वातावरण खंयसर आसा थंयसर आनी खंयसर झूज चलोवन आसा थंय शांत समाधान रास करूंक तुजी शांती समाधान वस्ती गजा तुज्या बेसावांनी ते गांव बर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू सर्वेस्परा 10 वर्सां भितरल्या खासदारी जोड्यांक आज तुज्या पांयतळा विशेष तरान समर्पण करतना तुजी बेसावान तांच्या जिवितान वळय सदांच तांकां सांगाता दवर आनी तांचे खासदारी जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयक. नमारनिये काकुतीचे माये नमनमच्या जिवा अमृतनी बरवशा तुका आमी लो मारता आमी पदे सेवेची बाळका या तुकाच्या कोणात आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तो तुमचे शेकाये ते तुजे काकुचे दोळे आमचेर परती आनी आपदेशा उपरांत तुजे सदैव पॉल जेजू आमकां दाखय. ये दाळे मगळे दुलबी औंकारी मरिये बगेन ती देवाचे मामोत्सव विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पावोवच्या खातीर पिडेस्तांक ती मागणी पिडेस्तांक त्रिएक देवाच्या मजतीक समर्पण करिया. त्रिएक देवाची मजत तांच्या कुडीन जिवितान वाळून दिवन मागतना त्रिएक देवाक महिमा दिवन सांगता म्हणया. महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुवें तुज्या एकल्या आस्पता जेजो क्रिस्ताक आमकां सोडका सोडवून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजो क्रिस्ता बापाच्या एकल्या आस्पता कित्याक तूं आमच्या अस्कत मनशा थंय घेवचें तितलो ल्हानवीक जालोय आनी सर आमची पिडा शिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा
कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मोतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरा आनी साकरणीचे दाल दिश घाल. तुवें रसल्या तांकां नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकांतली नितळ जावन पिडे शिडेंतली गुण जावन वेगीन सदांनी भलायकी जोरच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. सोम्याच्या नावी आमचो आधार. ताणी रचला सर्गांनी संवसार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बाबरतनच्या बुजवंदरा तुजे मेत मेहनत दयाळाय आमी मागता. पिड्या शिडन कोस्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तांचे राखण बडवे सदां शांत समाधान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून आनी मनाभेद पयस करून एकामेका काळ जातून बगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुज्या दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बगोवन दी. तूं दयाळ सोमी सदांच तांचे संगत राव. तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदांच तुका अर्गां दिवं दी. जो जियेता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. सर्वेस्पोर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळूचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मय पासर आनी काकुळतीन वागोवं. दुलो बेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दी. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरा पर्यंत आमचे सांगाता आसा. तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावण तुमची राखवण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसवून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवं आनी तुमचे सगळे सदां आसो. मोगाच्यानो दिबेरेस्तराविया सक्रामेंतांतल्या जेजूक आतां आमी आराधन करून जेजू सांगाता वेळ करचेता. त्या देखून सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. जेजू मोगाळा आराधन तुका. जेजू दयाळा आराधन तुका. कृपे सागरा आराधन तुका. ये सोडवंदारा आराधन तुका. मोगाळा जेजू दयाळा काकुळदारा तुज्या पांयां तळ आमी आयल्या. आमचो संतोष घेवन आमच्या काळजा मनांत तुजे तावन जोडुल्लो तो खरो अनुभव घेवन आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यांक घेवन पिडेस्त आमच्या बाबा भयणी विशांत मागोवंक हांगासर आयल्या. जेजू दयाळा तुजे ते मात्र वळता जिविताची जर दैवीक सकत त्या देखून उडा बाबार्थान हांगासर आयल्या. बाबा भयणीनो जेजूक आमी आराधन करया. तसो मोग आमी नियाळया. ताची दैवीक सकत आमचेर आमच्या बाबा भयणीचेर मागया. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा. दैवीक तुजो मोग वांटून आसा. उंड्या रूपार तूं लिपोन आसा.
दैवीक तुजो मोग वांटून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा कृपेन तूं आमकां नेटून आसा पोवी सांगात तुजो दिवून आसा जेजू मोगाडा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन तुका कृपे सागोरा आराधन तुका ये सोडवोंक दारा आराधन तुका मगळा सम्याची सो बापाचो मोग आनी बरेंपण वांटूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या तुका तुजो लोक समजलो ना मोगाक मोग पाटी दिवन दैवीक दिर्वे जोडूंक सोलवलो मात्र न्ही बापाचो मोग फुंक्याक दिल्ल्या तुका निरंतर नेकार केलो आनी कश्टिलो जेजू तुवें आमकां दिल्ले सक्रामेंत घट्यान भरच्याक कुरपेन भरच्याक आमच्या जिवितांत आमी जोडल्यात ते सक्रामेंताचे जिवीत आमी जिवन आसाव सक्रामेंताची कृपा आमी अनुभव करना आसाव तरी आमच्या ह्या संवसारी उंदवण्या वरवीं आमच्या थोड्या कुशलकाये वरवीं आमच्या अस्कतकाये वरवीं ते सक्रामेंताक आमी नेगार केला सक्रामेंताचें जिवीत स्विकार केल्लें त्या कुरप्याचें जिवीत आमी बऱ्या रितीन जियोंक सोलवले हांव दिंबेर पडून जेजू तुजे लागीं आमी भोगसाने मागता आनी मुखलें आमचें हांवक हें जिवीत तुका लाभदोन जियोंक तुज्या सक्रामेंताची कृपा वळखून घेवंक आमकां हर एकलें तूं आशिर्वादीत कर स्वादीक जेजू तूं जावन आसाय आमची घटाय तूं जावन आसाय आमचो आसरो तुजे विणे ना कोणूच म्हाका दुसरो देवा तुवें सांगलाय भिये नाका हांव तुमचो देव घबर नाका हांव तुमचे सवें सदांकाळ आसा हांव तुमकां जैतेवंत करता हांव तुमकां मजत दिता हांव तुमकां घटाय दिता म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां जैतेवंत करता जेजू देवाच्या पुता ही तुजी उतरां आयकत आसतना भिवकरें जिवीत जियेतलें म्हाका धैर्य मेळटा बेसाचें जिवीत बेसां बेसां करून जियेतलें म्हाका धैर्य मेळटा तें सारकें करून बरें जिवीत जियोंक पावर्त नासतना जियेल्ल्या म्हज्या जिविताक नवी दिशा मेळटा ह्या तुज्या उतरां मरेफात पिडेस्त जावन आसलेल्या म्हाका सवकासाय मेळटा ह्या तुज्या उतरां मरेफात अंधकारांत सस्पण जियोवच्या म्हाका वाळटा दैवीक पवित्रत्म्याचें वारें ह्या तुज्या उतरां मरेफात जेजू हांव तुका नमस्कार करता जेजू हांव तुका आराधन करता दयाळा जेजू म्हजे थंय दया दकय काकूळ दकय उजवाड लबय आनी बॉक्सनाच्या स्पिरितान परत उठोवन तुज्या हाताक हात देवन म्हजें जिवीत सरूंक म्हाका बेसावनी बोर स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो थँक यू जेजूस तुजे विना कोण आमकां दुसरो स्वादीक जेजू तूं आमचो आसरो तुजे विना कोण आमकां दुसरो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामके जिणेचो एक स्तारो सोम्या जेजू तूं गवळी बरो तूं सामके जिणेचो एक स्तारो जेजू मोगाडा आराधन तुका जेजू दयाळा
सागोरा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका ये सोडवणारा आराधन तुका Alleluia मगाळा जेजू Alleluia आमचे ते असलेले बरेपण घेऊन Alleluia आमचे ते असलेले कटुसो घेऊन सगळे आम्ही तुका समर्पण दिता जेजू आमचे तू आशीर्वाद कर आमकां तू सुडसुडीत कर आमकां बऱ्या Alleluia थँक यू जेजू Alleluia 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 सर्व आमी बसया सोम्या जेजू तुजे संगी वो मुकलो वेळ करसूंक आमी अत्रेगून आसा या घडये बाबा बहिणो आमी जेजू संगता गेस्समने मोळ्याक रिकया जेजू त्या गेस्समने मोळ्याक रिकता आसतना ताच्या मोतींत सबार संगत्यो गोवन आसल्ल्यो जिवीत आनी मरण कश्ट आनी दूख तो नियाळ नासलो ह्या वेळार आमी एक घडीभर आमी दोळे धांपया जेजू सांगता गेस्सेमने म्हळ्यार वेता आसतना आमच्या वैयक्तीक जिणयेंत आमच्या कुटुंबाची जिणयेंत आमी जोडलेल्या बेसांत कांय तरी दूख आसा जाल्यार ह्या वेळार उगडासा काडया कंडी जावन आमी आज मागोवंक आयल्या समर्पण करूंक आयल्या जेजू तावन बुजवणेची उतरां घेवंक आयल्या आयकूंक आयल्या पेल्या पासून मागोवंक आयल्या कंडी जावन तुमचे मदें सबार जाणां तुमचे खातीर तुमी मागिना भोव बरें जेजूनी तेंच केलें ह्या संवसारी 33 वर्सां तो जियेलो 30 वर्सां गुपीत 3 वर्सां परगट आनी ह्या परगट जिणे वेळार ताणें ताचे पसत कितेंच मागलें ना दुबळ्या धाकट्यां खातीर कश्टतल्या खातीर ताच्या दुस्मनां खातीर ताका ताची केळकुळां करतल्या पासून मागलें आसा आज ह्या आराधना वेळार आमचो उद्देश कितें स्पश्ट करया बाबा बहिणो आमी मागोवंक आयल्या मागया आमी भावार्थ पवित्र स्नाना मारिफात आमी मागुल्लो जोडुल्लो जेजून आमकां फावो केल्लो भावार्थ म्हजें तें 13 तो हांवें सांबाळ लागीं म्हणलें एक घडीभर आमी उगडासा काडया एका निजा देवा थंय म्हजो भावार्थ 13 सागी हांगासर आमी थोडी 70 आनी 5 वर्सां 60 वर्सां 50 वर्सां जियेल्या इतलीं वर्सां आमी जियेत आसतना पवित्र स्नाना मारिफात जोडुल्लो तो पवित्र भावार्थ खंय म्हणी अशीर जा लागीं तो शेळे लागीं ह्या भावार्थांतल्यान पयस वचून जेजू क्रिस्ताक एका निजा देवाक आमी सांड लागीं देव बक्षिता उडासतो बरा देव जावन असो मोग देव जावन असो काकुळट आमच्या मतींत कांय रमोन गेला जाल्यार देव म्हाका कश्ट येता म्हणल्यार चिंतप आसा जाल्यार ह्या वेळार तें आमी काडया देव आमचो कश्टोवचो न्ही आमचो देव बक्षूंचो पूण म्हजी अस्कत काय इतली म्हाका
रोंबोन गेल्या गी म्हजो मोगाळ देव म्हाका रागा बरी दिसता. म्हज्या लागीं आसलो म्हजो देव पयस आसले बरें दिसता. म्हज्या भावा भयणी आसलो म्हजो देव म्हज्या दुस्माना थंय आसा म्हूण म्हाका बघता. जेजू तुजी आमी स्तुती करता. जेजू तुका आमी जय जय म्हणटा. कित्याक तूं ह्या संवसारी आयिल्लोय बापाची वळख करून दिवंक. तूं ह्या संवसारी आयिल्लोय आमकां हर एकल्याक त्या बापाच्या घरा आपण व्हरच्याक. आनी तुवें सांगलां जेजू हांव सुवाट सत आनी जिवीत म्हज्या मरिफात गेल्या शिवाय कोणाच्यानी बापा सरशी वचूंक जायना. बऱ्या जेजू तुजो आमी हात सांडिनाव सोडिनाव. तूं आमकां जाय जेजू. आमच्या संतोशाच्या जिणयेंत आमच्या पिडेस्त जिणयेंत आमच्या कश्टाच्या जिणयेंत आमच्या निरासपणाच्या जिणयेंत तूं आमकां जाय जेजू. तूं आसल्यार आमकां उपकन बगना. तूं आसल्यार म्हजें वजें म्हाका जड जायना. तूं आसल्यार म्हाका एकसरपण बगना. तुवें म्हजे सांगात समकल्यार म्हाका पुरा आसान म्हणली बगना. जेजू आमी तुजी स्तुती करता. बाबा बेन उबी रावया. जेजू खातीर आमी उबी रावया. तुमकां जाता जाल्यार कोण म्हणी पिडेस्त आसात प्रायस्त आसा तुमी बसा. कोणाक साध्य आसा उबे रावून सोम्याची आमी स्तुती करया. कित्याक जो कोण सोम्याची स्तुती करता ताका कृपा वाळटा भलायकी लाभता. जेजू ताचे थंय एक जाता. जेजून आमकां दिल्ली ती सकत जेजू करसूच्याक आमी वापरया. थँक्यू जेजू. हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया. देवा बापा हर्षून गावया, जेजू सोम्या हर्षून गावया, पवित्रात्म्या हर्षून गावया, त्रिएका देवा हर्षून गावया, आम्ही देवा बापा हर्षून गावया, जेजू सोम्या हर्षून गावया, पवित्रात्म्या हर्षून गावया, त्रिएका देवा हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया. हर्षून गावया, जीवी दिल्या हर्षून गावया, कृपेवंता हर्षून गावया, सस्ताच्या बापा हर्षून गावया, आम्ही जीवदातारा हर्षून गावया, जीवी दिल्या हर्षून गावया, कृपेवंता हर्षून गावया, सस्ताच्या बापा हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, हर्षून गावया, आम्ही हर्षून गावया.
पोदवेदाराक हर्षून गाऊया दैविक उजवाडाक हर्षून गाऊया रायांच्या राया हर्षून गाऊया सताच्या आत्म्याक हर्षून गाऊया सरपोदवेदाराक हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया हर्षून गाऊया आम्ही हर्षून गाऊया हालेलुया 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 समर्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता आम्ही ऐकूया. अध्याय 6 वाक्या 7 तावन 13 म्हणसर. एक दीस 12 जाणांक जेजून सरशी आपयलें आनी तांकां देंवसार चडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें आनी ताणें तांकां अशें फरमायलें, वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये. बुती जावं पोतें जावं आनी चिरयेंत दुडू जावं घेनाये. पांयांक वणो घालयेत तरी बदलूंक वस्तूर व्हरिनाये. ह्या शिवाय तो म्हणलो, खंयच्याय घरांत तुमी रिक्षात त्या वाड्यांतले भायर सर वचोसर त्याच घरा रावा. आनी कोणी तुमकां स्वागत दिना आनी तुमकां आयकना जाल्यार थंय तावन भायर सर वचा. वेता आसतना तांकां एक सत्राय दिवच्याक तुमच्या पांयांची धूळ पापोडा. अशें ते भायर सर वचून पातकी जिणी बदला म्हणून लोकांक प्रसांग करूंक लागले. देवाचें उतर हें. वाकाणी तुका क्रिस्त. बसया. एक मोठ्ठो नियाळ करया बाबा बेनो ह्या आराधना वेळार. बाबा बेनो, काजर जावन सोडून 10 वर्सां जिवीत जियेलें सोडें म्हजे सरशेन तांचें सूख दूख उलोवंक आयिल्लें. दोगां भुरग्यांक हांडीर घेवन आयलीं. मस्त संतोश तांच्या तोंडार, तांच्या कुटुंबांत, तांच्या हांडीर आसलेल्या भुरग्यांत. आनी त्या जोड्याक त्या कुटुंबा पळयत आसतना मस्त खुशी जाताली. आमकां जायते पोटी कुटुंबांतलीं काजरी जोडी संतोशान आसतना येवन मेळनात. खंय जाठापाटी जाल्ल्या वेळार पंचायतके खातीर त्या दळां कितलीं येतात. पूण समाधानान संतोशान आसतना दादल्यान आनी स्त्रियेन आपल्या भुरग्यांक घेवन येवचे भारी अप्रूप. नात म्हूण सांगनात, आसात. तशें एक जोडें आयिल्लें आनी हांवें विचारलें. म्हजे सरशीं एक 100रांत 90% अशेंत झगड नबरेवची हांवें पळयल्लीं, हांवें आयकल्लीं. त्या देखून म्हजें तें नॅगेटीव उतर आसलें. तुमी इतलें हांसोन आसात, संतोशान आसात, कालें विशय कितें तुमचे? म्हळ्यार 90% हांवें एंत झगड आयिल्ल्यांक पंचायतकी गेल्लें अशेंत पळयलें पळय. तशें म्हजें चिंतप नकारात्मक आसलें. कितें काही समस्या आसात गी? ती आसून आसात, काही समस्या आसात गी अशें विचारता हांव. ताका ती म्हणली, कांय ना फादर, मोगान आसा हांव. 10 वर्सां जालीं खासदारी जिवी जिवन तुमचे लागीं बेसांव मागोवंक आयलें हांव. हब्बा, बेसांव मागोवंक आयल्यात गी? हांव खंय म्हणे थाटापाटा जाला कोण ना, तें समा करूंक आयल्यात कोण ना म्हणी सारलें. ना फादर, आमचे मदें थाटाफाटा जावंक आमी अवकाश दिवना फादर. आमी आमचें खासदारी जिवीत एक मिसांव जावन काण गेलां फादर. यब्बा, केदाळे हांवें शर्मावन दिवचो, ताणें म्हाका शर्मावन दिवंक प्रारंभ केलो. फादर, आमी आमचें खासदारी जिवीत मिसांव जावन काण गेलां. आयसो वांजेल आयकल्यार तांचें मिसांव आनी तुमी साबारांनी जियेलें मिसांव तुमकां स्पश्ट जातलें. एक दीस 12 जाणांक जेजून शर्शी आपयलें आनी तांकां देंवसार सोडोवची पदवी दिवन दोगांक धाडलें.
काजरी जिवितां ती पळया एकल्या काजर जाताय दोन कुटुंबांतल्यांक सांगाता आनी इगर्जेंत लोकां मुखार याजका मुखार पवी सभे मुखार मास दिता आसतना सुखांत तशें दुखांत पिडेंत तशें भलायकेन सांगाता आमी रावता जियेता म्हणटना मिसांव प्रारंभ जाता आनी हे मिसांव कुटुंबाचें मिसांव आनी ह्या कुटुंबाचें मिसांव ह्या संवसारी मरता मनसर जियोंक आसा काळजा मना एक सावन आनी हें मिसांव जियेचें जाल्यार आमकां लिसांव गरज आसा ससुमायेचें मांवांचें उरल्यांचें लिसांव नाका म्हूण सांगना जाय पूण कुटुंबाचें मिसांव जियेचें जाल्यार बाबा भयणो देवाचें लिसांव आमकां गरज आसा दोगांक सांगाता हाडचें आनी एक करून धाडचें कुटुंबाचें मिसांव तितलें सुलाभाचें न्हय उडासचो बरा तुमी इतलीं वर्सां जियेल्यात जाल्यार तुमकां एक व्हडलो सल्यूट तशें म्हळ्यार फाल्यां तो जियेनाकात म्हणचें न्ही हांवें आनी मुखार जियेया हांगाच्या ह्या जाकान 6 वर्सां तावन 12 वर्सां मनसर काजरी जोड्या पासून मागच्या पयलां भोव गरजेचें क्रुशियल इयर्स काजर जावन फस्ट 5 वर्सां आत पळय बारीक तोपुलां सोपूर मोळे वचना आं आनी म्हणून टायम फस्ट काजर जावन एक वर्स इतलो संतोश की चिडकोण आसतात आसूचेस पाड म्हूण सांगना मागीर 2 वर्सांनी भुरगें जाता आमकां आशा आसता भुरगें कशें आसता म्हजें पळोवंक आशा आसता हातांत घेवंक खेळोवंक भुरग्यांक दाखोवंक 5 वर्सां संपता आसतना सुरू जाता भुरग्याक पिडा केताळे तेंत तोंड पळोवचें आनेस रांदलें सेवचें जेवचें कितले ओटवाचेर टुत्त बसचें आनी खालें तुमकां गळीत आसा हांवें सांगचें म्हणना कितलें म्हणटना थंय सरिल्लें आडूक सुरू जाता थंय सरिल्लें पयस पयस रावंक सुरू जाता आनी ह्या वेळार मागण्याची भोव गरज आसा 5 वर्सां म्हणसर मागणें नाका म्हूण सांगना 5 वर्सां म्हणसर ती एक सरबराय ती एक गम्मत ओट्टुकेचें ओट्टूक बसचें शे 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 गम्मत भोव बरें मागीर आसात सक्कडी म्हणून हांव पूण 6 वर्सां तावन 12 वर्सां म्हणसर ते क्रुशियल इयर्स ताचे उपरांत कशें म्हणी चलता खालें करचें दिलो कुरीस वोवयचें न्ही म्हणी वोवयता थोडीं पूण त्या कुर्साक एक फावंडेशन गलेचें जाल्यार बाबा बीन 6 वर्सां तावन एक 12 वर्सां म्हणसर आपळे तो 10 मनसो उपर जाता आसतना ती उर्बा ती कुरपा तो संतोश उरोजे जाल्यार त्या जोड्या पासून आवय बापायनी शेजारच्यांनी आमी हर एकल्यांनी प्रोत्साव दिवंक जाय मागोवंक जाय तातूंत बाबा बीन कशें जेजून सर्गेच्या राजाच्या मिसांवा खातीर दोगांक सांगाता धाडलें तशें कुटुंबाचें जिवी जियोवच्याक 2 कुटुंबांत जल्मोन व्हड जावन संतोश नासल्यांक देव सांगाता हाडता एक करता आनी धाडता जेजून कित्याक धाडिल्लें जेजून धाडिल्लें तांणी देवाच्या मिसावांत चंचाल जाय नजो कंगाल जाय नजो देवाच्या मिसावांत तांणी एकामेकाक सांगात दिवंक जाय दोगांक सांगाता धाडलें कुटुंबाच्या मिसावाकी देव व्हड जबाबदारी असो सक्रामेंत देखून भक्तीपणी सांगतपणान जियोवच्याक दोगांक धाडता मुखार तो कितें म्हणटा थंयसर वाटेक एक दांडो शिवाय दुसरें कितेंच तुमी व्हरिनाये काजरी जिवितांत तुज्या दादल्या सांगाता तो काजार असो सक्रामेंत घेवन वचू तिसऱ्याक व्हरिनाये चिंतपांनी बोगणांनी थोडे फोटी घाल काळजांत दुसऱ्यांत आसता हातांत बायल घोव आसतात थोडे पोटी न्ही गे हांवें आतां आनी चलये दादले विशय म्हणचें न्ही थोडे फावटी मम्मी सन म्हूण आसतात काजार मात्र जातात उकले वट्टू मागीर आवयच्या फाटल्यान आसता थोडे वय बायलेक कॅरच करनात पुरा आवयन सांगलें तें आयकुनशें पवित्र पुस्तकां सांगलां बाबा बेन्नो आवय बापायक सोडतलो आपल्या बायले सांगता एक पोडतलो सोडूच सोडतलो म्हणून ना कुटुंबाचें मिसांव जियोवच्याक दादलो आनी स्त्री एक पडतली
आवय बापूय तात्कालिक सोडतली आणि तांचे कुटुंबाचे जिवी जिवोवचे एक जातली. त्या देखून बाबा भयणो तांणी दोगांनी दुसरें सगळें सोडून काजार जाता म्हणसर जायते एक्सपेक्टेशन्स आसता. म्हाका तसोलो मेळजे, असलें मेळजे, ताणें अशें आसचें, तशें आसचें. थंय पळय चिरी जावं, बुती जावं, पोतें जावं, दुडू जावं घेना ये. त्या देखून काजार जातेल्यांनी वा तुमी जाल्ल्यांनी हायेस्ट एक्सपेक्टेशन दवरून वचना ये. देवान येदोळ तुमकां फावो केला, स्विकार करा मोगान, आसा तशें स्विकार करा. कितेंय आसा जाल्यार बास दिवच्या पयलें चिंता. ओ म्हाका सवळो मेळ्ळा, नाका जाल्यार पयलेंत नाका म्हणा. काजार जावन एक भुरगें जाल्या उपरांत तूं काळ्ळें, तुका सोमाना, तुजो पांय मोठवो, तुका शेळ जाता म्हळ्यार जायना. बास जाल्या उपरांत मिसावें, चिरी जावं, बुती जावं, तांकां त्या मिसावाक सांगलें काजारी जिविता वेता आसतना तुवें तशें आसूं जाल्लें, तुवें काजाराच्या पयलें सांगलें म्हाका इतलें भांगर हाडटा म्हणून, इतले पयशे हाडटा म्हणून, तो जागो दिताय म्हणून, तुका तें भायर काम आसा म्हणून, तुवें हें पयलें तित्यर्थ जायचें. बाबा भयणो, पवित्र स्नानाच्या वेळार आमकां एक मिसाव मेळटा. सगळ्यांकी देवाचो मोग दिवचें, सगळ्यांकी जेजूची वळख दिवची. याजाकी, प्रवादी आनी रायाळ मिसाव. पूण काजरी सक्रामेंत जोडटा आसतना आमकां मेळटा मिसाव. हांवें व्हरून शेजारच्या बायलेक घोवाक दिवंक न्ही. हांवें म्हळ्यार म्हाका काजर जावं ना, सांगचें तुमच्या जाग्यार रावन. हांवें म्हज्या बायलेक गूड न्यूज जायचे, बायलेन आपल्या घोवाक गूड न्यूज जायचे. हें मिसाव, हें मिसाव थंयसर मेळचें. कोणाच्या बायलेक गूड न्यूज न्ही, कोणाच्या दादल्याक गूड न्यूज न्ही. बाबा भयणो, तुमकां उडास येवंक पुराता. थोडे पटी तुमचो दादलो ताच्या कामा निमती, ताच्या वावरा निमती थोडे पटी देदोस्पोर जावन येवन घरा थोडे पटी झगडतना, वायट उतरां उलयतना बायलेन आपणाचे मिसांव उगडासा काडचे. तुवें तुज्या घोवाक गूड न्यूज जायचे, बरें मिसांव जायचें. म्हळ्यार कितें, तो ताच्या देदस्पर जिणयेंत थोडे पटी टेन्शनार उलयतना आयकमचें प्रार्थन येसुम्या म्हटल्यार म्हणनाकात पट्टीत. म्हणजे कलतेपणान, दयाळेन, काकुळतीन भितरल्या भितर आसूं दी. आतां ताचो वेळ. थोडे फावटी घरची ती स्त्री, ताची बायल कुटुंबांत ती कांय उलयत आसतना दादल्यानो तुमी गूड न्यूज जायचे तिका, म्हळ्यार ती उलोवं दी. आतां तिचो वेळ. दोगांनी उलयल्यार गूड न्यूज शेजारच्यांक मेळटा आनी शेजारची व्हडल्यान पाक्यात हांवन गजयतात. आतां म्हाका जोर करनाकात मागीर येवन. त्या देखून बाबा भयणो, काजरी जिवितांत सुकाळ, कृपाळ, कृपेन बरोवन जिवेचे जाल्यार आमचे मिसांव आमी उगडासान दवरचे. आमचे हाय एक्सपेक्टेशन्स काजाराचे पयलें, काजार जाल्या उपरांत हें लास्ट पोंडा वचूंक जाता न्ही. आमचें एक्सपेक्टेशन उणें जायना. आमचे समस्येस बाबा भयणो, त्या देखून विशेश जावन काजरी जोड्यां खातीर आमी मागता आसतना ह्या संगती पासून मागया. आनी थंयसर सांगलें आसा त्या मिसावान, थंयसर एक सत्र सांगली आसा, पातकी जिणी बदला आनी वचून प्रसंग करा आनी तुमचें तें आसतलें देंवसार धांवडाया. तांणी देंवसार धांवडायले. आज काजरी जिवितांत असो एक देंवसार म्हळ्यार दुबाव. तो आमी धांवडायचे. तो धांवडायचे जाल्यार आमचे मोबायल पयले उक्ते आसाचे. देंवसार येवन रावता मोबायलान. कितलेंगी कारणां आसात. त्या देखून बाबा भयणो, आज आमी काजरी जोड्या पासून मागता आसतना आमी ह्या वेळार विशेश रितीन तांचे पासून मागया. आतां ह्या जाग बाप असल्या काजरी जोड्या पासून समर्पण मागणें करतले. आमी हर एकली दिंबेर पडया आनी मुखलें समर्पण आमी करया. आनी ह्या समर्पणाच्या वेळार विशेष कृपा आमचेर, त्या जोड्याचेर आमी मागया.
आनी तुमच्या मतींत आसूंक पुरो तुमची भुरगींबाळां काजर जाल्लीं एकामेका मोगान नात, शेजारा मोगान नात, परगांवांत आसात सांगाता जियेनात, थोडीं विच्छेदान जावंक मौन करनासात. असल्याक पासून विशेष रितीन मागया आमची आशा तांणी परत्यागी सांगाता येचे. देवाची आशा तांणी जोडुल्लो तो एक कृपेचो सक्रामेंत मोडीन वचो, देवाच्या सक्रामेंता अपमान करीन वचो. खंडी जावन बाबा बेन्नो, ह्या वेळार आमी मागचे मागणें देव आयकता आनी मुखल्या दिसांनी जायतें बरेंपण जाता. एका स्त्रियेन आपल्या दुये पासून मागूंक म्हजे लागीं सांगलां. विशेष रितीन मागया ह्या वेळार मागा ती दुकान गळोवन मागून आसा. आपल्या दुये पासून त्या दुवेन एक निर्धार घेतला, तो निर्धार बदलूचे पासून. तो निर्धार कुटुंबाक समाधान ना आनी ह्या मरिफात कुटुंबांत काळोख आसा. सर्व जोड्यां पासून मागया. येदोळ विच्छेदन जाल्ल्या पासून ती मागया. देव तांचेर आमचेर आशिर्वाद घालूं. मोगाचेनो सोत हांव न्हू 10 वर्सां भितरलीं काजारी जोडींक आसा जाल्यार दादलो ना स्त्री ना जाल्यार ना कोण पुरो सोत हांव 10 वर्सां भितरलीं काजार जाल्ली आसा. एक घडी विग्गी उठोवन मुखार या आल्तरेर हांगा मुखार सक्रामेंताच्या मुखार नाका सायडीक दोनी कुशीन दिबेर पडचें. आमी तुमचे खातीर आनी तुमच्या मरिपात सर्व सोत हांव 10 वर्सां कित्याक म्हणल्यार येदोळूस आमी 1 तावन 5 वर्सां भितरल्या जोड्यां खातीर मागलां. आज सोत हांव 10 वर्सां भितरल्या जोड्यां खातीर मागता. त्या देखून तुमच्या पैकी कोणी सोत हांव 10 वर्सां भितरलीं काजरी जिवोवची जोडी आसात वा व्हंकालो न्हवरो हांगासर आसा जाल्यार एक घडी विग्गी उठाल. दक्षिण करचें नाका, लज करचें नाका. आयचो दीस आमकां तुमचे खातीर मागच्या खातीर आमी तुमचे खातीर विशेश तरान मागता. कोणी आसा जाल्यार ना जाल्यार आमी जराल तरान मागचें. कोणी उठोवन येवंक तयार आसा जाल्यार विग्गी उठोवन मुखार येवची. सोत हांव 10 वर्सां भितरलीं काजारी जोडी जर तर कोणी हांगासर आसा जाल्यार तितल्या प्रायेची आसा जाल्यार एक घडी मुखार या. आलतरे मुखार दिंबी घालून जायना, उबे रावा. आमी तुमचे खातीर मागता. तुमी उरल्या सगळ्यांचे प्रतिनिधी जावन तुमी हांगासर आसचें आमी तुमचे खातीर मागता. देवान तुमकां आशिर्वादीत करच्या खातीर, तुमचे काजरी जिवीत नंदन करच्या खातीर, तुमचे मरिपा तुमच्या कुटुंबा जिवीत नंदन करच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागता. साध्य आसा जाल्यार दिंबी घाला, ना जाल्यार उबे रावयेत. आमी तुमचे खातीर ह्या घडये मागता. सगळ्यां उरुल्ली आमी दिंबेर आसा मोगाचें न्हू. आमी दोळे धांपया. आमचो उस्वात इल्लोसो वैरुकान धरया. ह्या जोड्यां खातीर आज आमी मागया. ही मात्र न्ही, ही उरुल्ल्यांचे प्रतिनिधी जावन हांगासर थोडी जोडी आसात. हांगासर येवंक साध्य नातलीं, असाध्य जाल्ल्या त्या जोड्यां खातीर तुमी हांवें सांगलां वदळ तूं 6 वर्सां 7 वर्सां 8 वर्सां 9 वर्सां 10 वर्सां आदी कोणायच्या काजारा गेल्ल्यात, कोणाय खातीर मागलां आनी मागता म्हूण सांगलां जाल्यार आज त्या जोड्यांचो उडास काडा. तांचे खातीर आज विशेश तरान आमी मागया मोगाचें न्हू. पवित्र आत्म्याची सकत कृपा ह्या जोड्यांच्या जिवितान वालच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेश तरान मागया मोगाचें. पवित्र आत्मो ताची सावळी हांच्या जिवितान घालून दी, बरी भलायकी तांकां दिवं दी, तांची जिवीत तोतूं सोलून व्हरून दी, सदांच मोरा पर्यंत तांकां सांगात दवरून दी, तांचें मुखलें जिवीत नंदन करून दी म्हणून ह्या घडी आमी मागया. तांचे खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. फाटलीं 7, 8, 9, 10, 6 वर्सां जियोंक तांकां देवान दिल्या कुरपे बेसावां खातीर देवाक आमी अर्घां दिवन ह्या जोड्यां खातीर, ह्या काजारी स्त्रियां खातीर, दादल्यां खातीर आमी मागया मोगाचें. तुमचो उस्वात वयर बांदत ह्या घडी आमी मागया. पवित्र आत्म्याची मजत विशेश तरान वालच्या खातीर. मोगळा जेसू लग्ना बेस एक साक्रामेंत जावन तुवें उबारलोय. जे देवान जोडिलां ते मनशान मोडी नाय म्हणल्या त्या तुज्या उतरां मारिपात तो धीर तुवें केलाय. ह्या संबंदांत ह्या भाव भयणीक हांगासर नातल्या फाटल्या 6, 7, 8, 9, 10 वर्सां आदी लग्न जाल्ल्या त्या जोड्यांक तुवें सांगात हाडलय. फाटल्या ह्या वर्सांनी तांकां तुवें सांगाता रावोंक, सांगाता जियोंक कृपा तेणें दिल्ल्या खातीर, सांगाता दवरल्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता. तुका आमी दिनू आसता सुमया जेजू. तांच्या काजारी जिवितांत सोडून घडोवना म्हूण न्ही जेजू. घडल्या वेळार तूं तांच्या बगल्यांक रावलाय. एकामेकाक सुदारसूंक, एकामेकाक भोगसूंक, एकामेकाक सोडून गेल्ले विसरून परत मोगान जियोंक तुवें दिल्या कुरपे देण्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. दिनू आसता जेजू. तर आज जेजू ह्या जोड्यांक हांगासर नातल्या हरी एका जोड्याक तुज्या पांयां तळा आमी समर्पण करता. त्या हरी एका जोड्याचे तुजे आशिर्वाद हो सुमया, तुजी कृपा वाळय सुमया, बरी भलायकी तांकां दी सुमया. तांच्या लग्नाच्या दिसा तांणी केल्ली
आयिल्ली ती बसोवनी सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत मोरा पर्यंत जियोंक सांबाळून तांकां करपा दी सोम्या तांच्या सुखा वेळा दुखा वेळा तांकां सांगाता दवर तांच्या कश्टा वेळा बेजारा वेळा तांकां सांगाता दवर सोम्या तांकां आशिर्वादांनी बरो बऱ्यापणान भर सोम्या मोरा पर्यंत सांगाता जियोंक करपा दी सोम्या तांच्या जिवितान काय इल्लेशें सोडून घडल्या वेळार एकामेका भोगसूंक घडले विसरूंक करपा दी सोम्या तांच्या सांगाता राव सोम्या टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus be with them Lord Jesus lead them Lord Jesus lead them through your Holy Spirit guide them through your power of the Holy Spirit bless them at this point bless them all of them Father bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus aporsomia आशीर्वादित सोम्या तुझ्या बेस्तावानी बस सोम्या aporsomia तांकां आशीर्वादांनी बस सोम्या तुझी सकत तांच्या जिवितान वाळय सोम्या मोरा पर्यंत तांकां सांगाता दो सोम्या तांचे थंय बरें मोन रस सोम्या एकामेका भोगसून विसरून जिवोवची ती करपा सकत तांकां दी सोम्या सांगाता दो सोम्या सांगाता दिव सोम्या तांच्या कालच्या मनान कितेंय दुबाव आसा जाल्यार दुबावाची कितेंय गुणां आसा जाल्यार ते सगळे ह्या घडये दोन नापायस कर सोम्या नितळ तांकां कर सोम्या एकामेकाचेर फातेनी विश्वासान जीव करपा दी सोम्या आपो सोम्या touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus anoint them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus bless them Lord Jesus आपो सोम्या तुझे सकत वाळय सोम्या कृपा वाळय सोम्या अभिषेक सोम्या Jesus अभिषेक सोम्या तुझे कृपेन तांकां बस सोम्या तुझे सत्तेन बस सोम्या सांगत दो सोम्या thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we adore you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus hallelujah 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 सर्गींच्या भौमकाळ बापा पवित्र आत्म्याची कृपा आम्हा सर्वांचेर तूं देवावन आसाय बापा पेन्नो आमी बघया ती कृपा उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता आकार नातल्ल्या रूप नातल्ल्या ह्या संवसाराक देवान एक वारें धाडलें तें वारें सगळे संवसारार वाडलें आनी ताका रूप आयलो म्हाका आनी तुमकां देवान इतलें बरें रूप दिलां आनी आमच्या रुपाक दैवीक सकत दिल्या आनी आमकां ताळ पडची आमचो मोग करची सुखान तशें दुखान सांगात दिवची एक बरी सांगातीन दिल्या देवाक आमी अर्सुया बाबा पळयनो आमी चिंतूंक ना आमी बिलकुल चिंतूंक ना इतलीं वर्सां हे मोगाचें जिवीत आमी जियेतले हांव हें जियेलें हांव जाल्यार ह्या जेजू वरवीं आज आमची भुरगीं आमच्या हातांत वाडल्लीं आमच्या दोळ्या मुखार हांसून खेळून आसल्लीं आमकां खंयच्याच रितीन तांणी अपमान करिनासतना जेजून घडलेले साक्रामेंत बऱ्या रितीन जिवन आसात आमी अर्गां दिवया बाबा भयणो अर्गां दिवया हे संवसारीतल्यान पळयत आसतना आमकां बरें दिसच्या बदलाक वायटच दिसता बरें आयकोवच्या बदलाक वायटच आमी आयकता कितलें बरें आसा आमच्या जिविताचेर नदर गेल्या कितलें बरेंपण आसा देवान आमकां बुदवंतकाय दिल्या देवान आमकां नितळ पवित्र मोग करूंक बेसांव दिला त्या देखून तुमी अविश्वासपणाचे जिवीत जियेन आसतना विश्वासपणान तुमच्या दादले असो तुमच्या स्त्री असो मोग करनासात देवाचें बेसांव कितली तुमकां ताळणी आयिल्ली आसा जेजून तुमकां सोडूंक ना अर्गां दिया जेजूक ह्या मोगाच्या सक्रामेंतांत तुमकां देवाच्या खुशेचें फळ तें बाळ तुमकां फावो केला ते भुरग्यां मारिफात कितलो संतोष कोटमान ते भुरगें आसतना ते भुरगें पडटाना उडटाना नासतना आमचें दूख आमचें टेन्शन पयस वेता देवाक अर्गां दिया
तुमच्या घरांत सर्गेच्या रास तुम्ही पळोवन आसात. थोडे पटी तुम्ही एकामेका राग केल्यारी, ल्हान ल्हान उतरांनी दुखयल्यारी तक्षण तुम्ही विसरतात, बक्षितात, मा म्हणून तुम्ही एकामेका उलो करतात. कोणातून मेळ्ळी कृपा जेजूतावन बक्षण्याची जर तुमच्या कुटुंबात आसा जाल्यार देवाक तुम्ही अर्गां दिया. जायते पोटी बाबा बहिणो, तुमच्या खाजरी बेसा विशान, तुमच्या जिनिये विशान, तुमच्या कुटुंबा विशान साबार आनी थोडी कोडू उतरां उलयली ते संदर्भ आसूंक पुरो. तरी तुम्ही एकपोटान आसात, सांगाता आसात. जेजून म्हणलें आसा आमी आमचो आत्मो सांबाळूंक जाय. कोणाची उतरां आयकून देवातान जोडुल्लो सक्रामेंत आमी मोडतां जाल्यार आमी देवाक खाल जायना, सैतानाक विधेय जाता. बाबा भयणी, देवाक आमी कालतीमान घालया. देवान दिल्लें सक्कडी बरें आनी बरो देव सक्कडी आमकां बरेंच दिता. पूण आमी घेता आसतना आमच्या मोतींत वायट आसा जाल्यार तें पाड जाता. म्हाका हांव बऱ्यान स्विकार करता जाल्यार म्हज्या जिवितांत बरेंच हांव वमतलो, लोवतलो, एकामेका वांडटलो. जेजू, ह्या आराधना वेळार आमी हर एकली आमच्या भितरल्या कुशींत आसलें काळजांत, मनांत, आत्म्यांत तें कापाडपण तुका समर्पण दिता. तुवें सांगलें ह्याच्या शुभ वर्तेन तुमचें तें आसलें तें दान करा. जेजू, आज ह्या वेळार हांव दान करता. म्हजें मेळ्ळेंपण तें तुका, तूं म्हाका तें बरें करून दिताय. म्हज्या दादल्याक, म्हज्या स्त्रियेक हांव तुका समर्पण दिता. ताचें तें राग येता जावंक पुरो, ताचें तें थोडी वायट सवय आसा जावंक पुरो, म्हाका तो नाका म्हणली भोगणां आसा जावंक पुरो. जेजू, तें म्हाका नाका, हांव तुका दिता. ह्या घडयेंत हांव जेजू, तो म्हाका जाय कशें तूं म्हाका जाय आनी तुवें दिल्लो तो वा ती म्हाका जाय. म्हजीं भुरगीं बाळां म्हाका जाय म्हणलें चिंतप म्हजें तें रुतां कर. जेजू, जेजू, हेराचें कुटुंब पळोवन म्हज्या कुटुंबाचो हल्क करिनासतना, म्हज्या कुटुंबांत आसतलो ताफावत हांवें उखल दवरिनासतना आसले संगतींत संतोश पावोवंक म्हजें तें पवित्र आत्म्याचो उजवाड दी. जेजू, जेजू, आमकां हर एकल्या बेसांव दी. तुज्या बेसावांत हांव संतोशान जियेतलो. तुजी बेसावां जोडून म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या हर एका संद्याक हांव बेसांव जातलो आनी हें बेसावाचें कुटुंबां जिवीत जियोंक म्हजे सांगता सदांच तूं राव. जेजू, थँक्यू जीसस, वी प्रेज यू जीसस. बाबा बेन्नो, सबारांच्या काळजा मनांत जेजूची कृपा वाडल्या. थोड्यांच्या दोळ्यांतल्यान दुकां येवन आसात, कित्याक तुमी जेजूक वेंगला, तुमी जेजूक अनुभव केला. सबारांनी समाधान आपणायलां तें जेजूतांव. आनी जेजूतांव कशें तुमी आपणायलां? भावार्थान तुमी ताका समर्पण दिल्ले वरवीं. तुमच्या दादल्याचो, तुमच्या भुरग्यांचो, तुमच्या स्त्रियांचो तुमी खरेपणी मोग करता म्हणून एक निचव केल्ले वरवीं तुमचें मोतींतलें वजें हळू जालां. एक नवो उजवाड, नवो बुरवोसो तुमचें तें रुतां जाला जेजू वरवीं. जेजूची बेसावां स्विकार करतना दिंबेर पडून जेजूक तुमी अर्गां दिया. ताची बेसावां ससनाच्या ससनाक आमचें तें उरोवं दीत. आमेन. ये तू
भय दैवी देणी तुला भय ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला भय दैवी देणी तुला भय ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आज्ञा पराक्लिता भुजबंधारा आमच्या दया होई करणारा जाऊ मान तुका जाऊ भोमा करता भक्ती आराधन ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला भय दैवी देणी तुला भय ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला भय दैवी देणी तुला भय ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र संसार तुवे रूप दिले तुझ्या सगळ्यान मन शांग्रसले तुझी देवळा जाऊन निर्मिले मोगांची पहिले ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला भय दैवी देणी तुला भय ये तू ये पवित्र आज्ञा दैवी देणी तुला भय दैवी देणी तुला भय ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आज्ञा पराक्लिता भुजबंधारा आमच्या दया उभी करणारा जाऊ
शक्र असले तुझी templa जाऊन निर्मिले मोगांची आपले ये तू ये पवित्र आत्म्या दैवी देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ज्ञान 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 ये पवित्र हे थोडंसं पवित्र आत्म्याची कृपा आणि पवित्राची मागणी आमी केल्या. आता जेजूची बेसामा जोडच्याक आमकां समय तयार करया. ये Voda sacramenta sasnaman Gloria Purvilatya Rupa Badla Novyariti Adarya Sarvan Vecha Askat Vishvyam Bhavatache Mordivya Zashe Bapak Tashe Sputak Ulasani Stutiza Obri Mahima Sasna Sasna Yekastarya Asita Tuka Doka Jaspirita Sama Sami Navarta Amen. प्रार्थूया. येसोम्या जेजू क्रिस्ता या विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडवो आनी सफळ सदांच आमचे ते आमी दिसपडते बगे सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तराक आमी दिसपडते मान करूंक आमकां सोमेस्तांक दायन फावो कर. जो येता आनी रास करताय सासनाच्या सासना. मोगाचेनो देवान आमकां केल्ल्या सर बरेपणा खातीर आनी प्रत्येक जण आयचे दिसा आमकां दिल्ल्या त्या आत्मीक अनुभवा खातीर देवाक आमी अर्सून दिन वासून गावया गीत. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. अर्गां दिव्या आमी अर्गां दिव्या ताच्या नावाची स्तुती करया ताका नावाडून महिमा दिव्या ताचे समोर आमी सरपडया. मोगाळ पुता सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिवा आमकां. भगवान कृष्णाचे गुरुवे निवर आमकां आमचे देव आमच्या दुस्मनांतले बाप्पाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी